कित्याक येवपाक स्पीड गव्हर्नर हाडल्या रे 400 रुपये गव्हर्नराचे मरे मग तू कित्याक लावून घेता ते पैसे 400 रुपये गव्हर्नराचे आणि 400 रुपये घेतले गव्हर्नमेंट प्रिस्क्राइब फी आसा मरे कितू पाडून घेतलो फी कितली पाडून घेतलो बँक आसा तेन्ना काडपा जाय बँक काढली आम्ही बँक काढ्यो बँक क्लियर गाडी दियो हे बँक क्लियर गाडयो थोड्यो आरसी बुक पोत चेंज करपा आमकां जायना 100 रुपीज फी आहा तीच घे चले तो म्हणटा हे आरसी बुक पयलीं आहाय ते आपण स्क्रॅप करून तुमकां म्हणटा आपण न्यू स्मार्ट कार्ड दिता स्मार्ट कार्ड दिले मग प्रॉब्लेम आमी कांय ना पूण तेगे रेट आमकां परवडना कित्याक आमी पयलीं पयशे भरलो आहे आरसी बुकाचे आतां तो कितें म्हणटा 860 रुपये लावपा जाय 860 रुपये लायतलो न्ही जाल्यार तेणें आमकां कांय कोंता येतना आमकां रेट म्हणून जावपा जाय 100 रुपया आमी पयलीं हाले कोता तेच भाशेन जाय आरटीओ म्हणटा पैसे मायज काडटात म्हणटात ते सारखे न्ही स्मार्ट कार्डांक लागून फी वाडल्या आणि ती सरकारानूच वाडयल्या ही इज टेलिंग दॅट डोंट चार्ज फॉर स्मार्ट कार्ड आमी ओल्ड बुक दिताले ते तशेंच तूं बँक कॅन्सलेशन अथवा स्मार्ट गव्हर्नर एंडोर्समेंट कर आनी दी म्हणून वीच इज नॉट पॉसिबल एज पर द गव्हर्नमेंट डायरेक्टिव्स आनी आतां गव्हर्नमेंट डायरेक्टिव्स ते गव्हर्नर फिटमेंटाचे 400 रुपीज ते जाल्या म्हणजे एज पर द व्हेकल टायप ऑफ द व्हेकल फीज एंडोर्समेंट फी जाल्ली आसा ताजे आनी गव्हर्नर स्मार्ट कार्डाची फी घेता म्हणून ताजे चार्जीस आसा आमचेर सो आय कॅनॉट इश्यू हिम इन द मॅन्युअल फॉर्म इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द सिस्टम and it is to be issued and I am delivering him very timely and very promptly. ट्रक वाले हो विषय घेऊन खंय विरोधी पक्ष फुडाऱ्याकडेन वचपाचे आसात. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.